हां चलो चलो चालू करू व्हेरी सून थोड्या दिसांनी परत येता ओके मरे. सो गाईज हांव पळय नेवरी आनी काय बरी चाव एन्जॉय करता ऑन अ ब्युटिफूल लोकेशन पळयात. परत आपयतली मगे म्हाका जावं तेन्ना आमगे तुझेच आणि माझेच म्हणून येऊन तुका जावं ते हो का मजा येयली मरे. चला वेस जाय आनी कितें पळयात चलया करया उजो. आमी आतां येयल्लेली आसा लंच करपाक ओके. सो पळयात आतां फूल पावर उजो सारको करया मरे. कितें रे वेज बीन खावप रे बॉय. हा तुजो मोबायल हाड मग लेके बिस्कूट बिस्कूट कोणाक बिस्कूट कितें तें खबर ना जाल्यार लोणचें म्हणया आमी ओके. आनी हांगासर आसा सॅलड मागीर आसा भाजी आसा मागीर कोडी आसा मागीर किंगफीश आहा रायस आसा आयज घे म्हणून कितें कितें आसा. पण कितें करया बाबा खायना मरे तूं वेज तूं क्या रे आं ओके. सो गाईज तुम्ही पोवू शकता आम्ही बसलेले आहात लंच करपाक और पात्रांव क्या रे क्या खा रहा है. सो गाईज आम्ही पोवू शकता तुम्ही आम्ही बसले आहात लंच करपाक. अरे तुम्ही बसा ना आमच्याकडे दॅट इज रॉंग हा. ओके ओके चला चालू करूया आम्ही. गाईज आमच्या मुखार आसा बरें सारकें सॅलड बिस्कूट आसा मागीर पळय काय बरें आमचें नुस्त्या भाजी आसा वा 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 वा. चला चालू करा करा रे कारा चल चालू चालू लेट्स डू इट. हा वैस करा 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 करा. हाँ चलो चलो चालू करो. क्या रे वेज मरे शा क्या रे वेज खाने का रे. हाँ फॅब 29 फार्माचेर सध्या पहिली पेड पूजा करता सारखे मरे भावानो. हय कितें रे वेज मरे तू. हाँ आम्ही बाबा नॉन व्हेज फुल पावर सारखे नुस्तें बिस्तें सगळें यम्मी झाला जेवण सारखे चड बरें जाला टेस्टी मस्त एक नंबर. स्कूल में जाएंगे बहुत गर्मी बना के. हाँ हांगासर तुम्ही पोवू शकता गायज भुरग्यांक हांगासर खेळपाकूय आहा पळय काय बरें. चल चल मरे फटाफट. मैं जल्दी जाता हांगा पळय झोपाळे बीन आहा बसपाक सारखे आनी तेंच्यांनी पोसलेले कोंबे बीन आहा फाटल्यान. येता रे तुजे कडेन ते धरपाक तुका. कोल्ले धावतात गो रॉकेट गए. अरे क्या ठंडा है गरम है अभी ठंडा है मेरे. ओ इधर देख सो गाईज तुम्ही पोवू शकता आतां जाल्लेली आसा फूल पावर फॅन आनी मातशा वक्तान जातलो काळोख जाले काय मागीर आमी पॅकअप घरा. सो आतां जितले जाता तितले आमी एन्जॉय करया फूल पावर सारकें. कितें म्हणटा पळय हेंचें खेळप चालू आहा फूल पावर सारकें. ओके सो गाईज आयज आमी येयल्लेले आसा फॅब 29 फार्म ओके. हे जावन पडटा तुका दोडामार्गा आनी हांगासर तुमी येवपाक तुमकां व्हेरी इजी रूट सारको. जे कोणी म्हापशेसून येता नॉर्थ गोवासून येता कोणी जावं सावथ गोवासून येता तांकां पयलीं येवचें पडटलें म्हापसा. सावथाकसून कोण येता म्हापसा येवचो पडटलो मागीर कोलवाले हायवे धरलो काय मोपा एअरपोर्टा कडल्यान तुमकां भितर सकयल्या लेफ्टान सकयला वाट वयता ओके. तेज्या उपरांत तुमकां आमी मॅप घालता. मॅपाचेर जर तुमी गुगल मॅपाचेर टायप केलें फॅब 29 फार्म तुमकां डायरेक्ट हांगासर तो लोकेशन गावता. सो तो लोकेशन घेवन तुमी हांगासर येवं शकता ओके. सो अबावट प्रायजीस आतां हांगासर तुमी विचारतले हांगा प्रायस कितली आसा. तुमकां जर प्रायस हेजी जाणा जाल्ली जाय जाल्यार तुमी डायरेक्ट वयपाचें. हांगासर तुमकां डिस्क्रिप्शनान हांवें कॉन्टॅक्ट नंबर घातलेलो आसा स्क्रिनीर घातलेलो आसा. फोन उखलपाचो फोन मारपाचो कितें रेटी आहा ते विचारपाच्यो. रेट तुमकां खरें सांगता गायज हांव एक्चुली म्हाका तुमकां सांगूंक कशें दिसता बट तुमकां हांव सांगिना रेट इज व्हेरी चीप ओके. हांगासर तुमकां कितें विदाउट फूड पॅकेज सेपरेट आसा वीथ फूड पॅकेज सेपरेट आसा
कपल फ्रेंडली आसा, कपल एंट्री आसा हांगासर. तुमकां विथ नायट आउट पार्टी करपाक शकता तुमी. नायट आउट कोण कपल येवंक सोदता हांगासर, जावं कोण फॅमिली येवंक सोदता जाल्यार हांगासर तुमी येवन एन्जॉय करूं शकता. तुमकां खरें सांगता व्हेरी रिजनेबल प्रायस आसा. कपल्स कोणी येवंक सोदता, शोना जानू पप्पी मम्मी कोणी येवंक सोदता जाल्यार यू गायज आर मोस्ट वेलकम. कितें म्हणूंक सोदता गायज तुमी? तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो हांगासरलो? मजा येयली मरे तुमकां सगळ्यांक? मेन थिंग कितें आहा जाणां गायज, हे जे उदीक आहा पळय ते सारखे खूब नितळ आहा, हितून क्लोरीन आणि ना. हांगासरले जे स्विमींग पुलाचे उदीक आसा खबर आसा नॅचरल आसा. ओके, नो क्लोरीन. रेग्युलर हांगासर न्हू ते फिल्टर जाता उदीक. ओके, सो बेसिकली कोणी हांगा येवंक सोदता न्हू जाल्यार सारकें एवरीथींग इज नॅचरल. ओके, हांगासरली फॅमिली, हांगासरले जे सरावंडींग आसा बरें आहा, टू गुड आसा सारकें. सो तुमी येतात पयलीं तुमी कॉल मारा, तुमचें बुकींग करा. हांव तुमकां रेटी आनी प्रायस सांगिना, डायरेक्ट कॉल मारून विचारपाचें बाबा कितली रेटी आहा पळय ते. ओके, सो स्पेशल पॅकेजीस आसा. वीथ फूड पॅकेज सेपरेट आहा, विदाउट सेपरेट आसा. कपल फ्रेंडली आसा. तुमी जाय जाल्यार नायट आउटाक स्पेशली येवं शकता. हांगासर रूम्स आसा बरे बरे, एसी रूम्स आसा, थंय तुमी रावों शकता आरामात. ओके, नायटाक नायट आउट करूं शकता, रातचे तुमी स्विमींग पूल एन्जॉय करूं शकता. आनी हांगासर हे न्हू मॅक्झिमम कितें म्हणटा ते चड क्रावड घेयना. ओके, सो बेजीक सारकें जे कोणाक पीस म्हणटा पळय, पीसफूल म्हणटा पळय तशें पीसफूल आसा. जाय तितलेंच हांगासर बुकींग घेता. कोणाचें हल्ला ना, मस्ती ना, कांय ना. ओके, सो हांगासर तुमकां पळोवपा खातीर, भुरग्यांक पळोवपा खातीर हांगासर लोक आसा. धाकटो पूल आसा, स्लायडी आसा. ओके, तशेंच हांगा सोंपें बसपाक आसा. बॉन फायर घालपाचें आसा थोड्या दिसांनी हांगासर. सो एवरीथींग इज सेटअप. सो तुमी येवचें हांगासर मॅक्झिमम प्रमाणान बुकींग करचें. आनी बाय चान्स म्हाजो जर ब्लॉग कोण तुमी येता हांगासर आनी तुमी मेन्शन करता म्हाजो ब्लॉग कोण येयला म्हणून, फोनार सांगचें पडटलें तुमकां मस्तीखोर गोवन्साची व्हिडिओ पळयल्या म्हणून, जाल्यार तुमकां थोडे तरी डिस्कावंट मेळटलो. थोडो, नॉट टू मच बट थोडो कितें तरी मेळटलें डिस्कावंट. ओके, सो येवचें तुमी मॅक्झिमम प्रमाणात आनी आमच्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. सो गायज हांव पळय नेवरी आनी काय बरी चाव एन्जॉय करता ऑन अ ब्युटिफूल लोकेशन. पळयात, चाव आनी नेवरी पळयात. अमेझिंग सारखे. सो गायज आतां जाल्लेली आसा लेट. आतां आमी चाव पियेता आनी चल्ली घरा. आमकां हांगा रावपाक प्रॉब्लम नासलो, पण कित्याक भुरग्यांचें स्कूलूय आहा न्हू, बिकॉज ऑफ दॅट. चला हांव चाव पियेता, तुमकां मेळटा डायरेक्ट फाटीं. टू मीट यू. बरें करून परत आपयतली मगे म्हाका जावं तेन्ना तेन्ना आमगे यो तुजेच आणि माझेच म्हणून येऊन तुका जावं तेन्ना हो कसं. थँक्यू, इतलें म्हटलें तेच व्हडलें. चलो गायज, नायस टू मीट यू. थँक्यू व्हेरी परत आपयतले मगे म्हाका. आणि वॉट अ लवली अँड ब्युटिफूल खरें म्हाका पळय खरेंच बरें लागलें तुमचें जेवण. खरें कितें टेस्ट आसलो. टू गुड तुका बेस्ट जेवण रांदतेले. टू गुड. I had amazing day. Okay, with this beautiful family. Okay, so आमच्या फार्माचें नांव जावन आसा फॅब 29. खंयसर? दोडामार्ग. नेक्स्ट टू एअरपोर्ट. नेक्स्ट एअरपोर्ट. चला आमी वाटतं डायरेक्ट घरा तुमकां आतां. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता एंट्री करतात हांगासर कितें आहा पळय तें विथ गॉड्स ब्लेसिंग्स. आनी मागीर हे तुमकां हांवें दाखयलात. ओके, हे पळया, हे तुमकां दाखयलात, बट हें पळयात रे, कोणाक हांगा चेडवांक चेड्यांक रिल्स करपाक जाय न्हू, वॉटरफॉल इज द बेस्ट ऑप्शन. पळय. ओके, चला रेडी जाले आमचे, आमी चल्ली आतां घरा कडेन. आनी बाब, नायस टू मीट यू. थँक्यू सर. आपयतलो मरे परत म्हाका वचून येवकूच काय धांवडायलो रे म्हाका जाय. परत आपयतलो खंय म्हाका तो. चला मेळया तुमकां. ओके, नायस टू मीट यू माय ब्रो. Thank you, sir. लॉट्स ऑफ लव. जेवण बरें आसलें, स्टे बरो आसले, सगळें बरें आसलें. ओके, सो नाव वी आर लिव्हिंग आनी तुका परत एकदा मेळटा व्हेरी सून. बच्चा पार्टी स्विमिंग पूल पे नहाके कैसा लगा? मजा येयली मरे. चला बाय बाय. सो फॅब 29 फार्माचो आमचो एन्जॉयमेंटल फन सगळे काबार जाल्लेले आसा आनी आमी घरा पावलेली आसा फूल पावर सारकी. आनी गायज कोणी तर फार्म 29 फॅब 29 समज फार्म बूक करूंक ना जाल्यार हांव तुमकां परत एकदा सांगूंक सोदता की पर हेड इट इज 350 रुपीज आनी फूल नायट
1500 विथ AC रूम्स. आनी कितें जाय रे भावनो. ओके तुमची शोना, तुमची जानू, डार्लिंग, वायफ, सिस्टर म्हूण आहात आनी फूल फॅमिली, फूल पलटन, फूल गँग, फूल कितें आहा तें घेवन चला. मागीर जेन्ना हे बुकींग जेन्ना फूल आसतलें मिलने का चान्स नहीं है बबुआ. ओके सो येस इट वॉज अमेझिंग गायज. थंयसरलें फूड वॉज नायस, पीपल अरावंड वॉज व्हेरी गूड यू नो, मॅस्मरायझींग व्यू, नेचर बरो आसलो यू नो, स्विमींग पूल वॉज नीट अँड क्लीन. आनी कोणाचो जें फार्म आसा ओनर वॉज रियली ब्युटिफूल यू नो, व्हेरी लवींग, व्हेरी कॅरींग टुवर्ड्स एवरीबडी. ओके अशें फॅमिली वांगडा रावला कशें दिसतालें म्हाका. सो येस तुमी वचा, तुमी ट्राय करा यू नो. कोणी बूक करूं ना जाल्यार बूक करा मॅक्झिमम प्रमाणान. आनी डिसेंबरांचो यू नो कोणी गोंयान येता बाबा सेलिब्रेट करपाक, एन्जॉय करपाक जाल्यार बाबा तुमी गोंयचे कोकणसून म्हाजे कोणी फ्रेंड्स, फॅमिली मेंबर्स आनी म्हाजे मराठी माणूस कोणी पण कोकणमध्ये माझी व्हिडिओ बघतात जाल्यार ही प्लेस तुमच्यासाठी आहे. ओके सो खूप प्रमाणात मोग दाखया. आनी गायज येस क्रिसमस सीजन आनी सेंटा ना अशें जावंच शकना. सो गायज वी आर प्लॅनिंग आउट समथींग यू नो क्यूट, समथींग इंटरेस्टींग. ओके वी आर प्लॅनिंग आउट टू यू नो गिव फूड आनी एक्सेट्रा यू नो, जे गरिबांचे बाबडे यू नो तेंच्यांनी जी स्वप्नां पळयता ती फुलफील करूंक पावना, बट एटलीस्ट वी कॅन डू समथींग यू नो लिटल बीट. सो चिंत्ता हांव की ह्या फावटी खंयच्या भुरग्यांक बीन जावं खंयच्या जाणट्यांक बीन जेवण दिवचें गरिबांक बीन. सो एनीबडी वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दीस प्लीज जॉयन. मस्तीखोर गोवन्स म्हाका मॅसेज करची, DM करची, कॉन्टॅक्ट करचो, मोग आसूं. सारकें मरे म्हाजे भावानो आनी भयणानो. आनी येस चॅनलाचेर नवे आसा लायक, शेअर, सबस्क्रायब. हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या नवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टील दॅन टाटा गुड नायट आनी फूल पावर बाय. तेंची इंस्टाग्राम ID पासून आसा fab29 म्हणून, चॅक करा पळया गावतली तुमकां. इंस्टाग्रामार घातल्या हांवें. चला बाय बाय.